आणि त्यामुळे हांव हे सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच आसा की तुमी भुरगे जे आसा तुमच्या भितर सुद्धा ती कॅपॅसिटी आसा, तुमच्या भितर सुद्धा हे सगळें आसा आणि त्यामुळे ते जागृत करपाक लागून आपण फाटीं उरूंक जायना. आणि म्हणून आज ह्या शाळेक आमी बस दिता आसतना म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की एज्युकेशनाच्या संदर्भात दिता आसतना खूब बरें दिसलें की एक ग्रामीण भागांतल्या शाळेक आमचे कितें तरी कंट्रिब्यूशन, इट इज नॉट माय मनी, म्हजें न्ही तें, सरकाराचे जे 5 कोटीचे जे वर्साक पयशे मेळटात ते अशेंच वेगवेगळ्या हातूंत उरतात ज्या हातूंतल्यान मनीस घडटात, एखादी सोसायटी घडपाक शकता. आणि सदोदीक भुरग्यांनी याद दवरचें, आपण ज्या शाळेंत शिकतात ज्या गांवांत शिकतात व्हड जातकच इन रिटर्न त्या गांवांत उरतात. आमी बऱ्याचदा आमचो हे विसरतात, ते विसरूच जायना. तर आपल्याक ज्या शाळेंत घडयलो, म्हाका ज्या शाळेंत शिकयलो, ज्या गांवांत दिलो, तेच्यात आपण व्हड जातकच तेच्यात थोडें तरी कंट्रिब्युशन त्या गांवांक दिवचें. दोतोर जालो जाल्यार तेणें तें दिवचें, आदोगाद जालो जाल्यार तेणें कितें तरी करचें, एखादो बरो बिझनसमॅन जालो तेणें गांवांक कितें तरी दिवचें, शाळेक कितें तरी दिवचें इन रिटर्न. कारण तुमकां घडोवपाक सरकाराक खूब खर्च करचो पडटा. आणि त्यामुळे हे सगळें करता आसतना आवय बापायचो रिस्पेक्ट दवरचो, तो सगळ्यांत म्हत्वाचो. आज तो व्हडलो, आज खुबदां बऱ्याचदा हें आसता की भुरगो व्हड जसो जायत गेलो की ताका दिसता की म्हज्या आवय बापाय पेक्षा म्हजो मित्र चड हुशार, आनी तो हळू मित्राचें चड आयकता, आवय बापायचें कमी आयकपाक लागता. आनी आनीक मातसो व्हड जालो, जाणटी आवय बापूय जालो की तांकां दिसता, ताका लज दिसता म्हजे आवय म्हणून सांगपाकूय एक म्हजो बापूय म्हणून सांगपाक. पूण तो भुरगो तें विसरता की म्हाका घडोवपाक रात्र दीस त्रास जे आसा ते म्हज्या आवय बापायन मेळ्ळे. हांवें अशे कितले फॅमिली पळयल्या की तेंच्यांनी खासदार निधीसून एखाद्या मतदारसंघात काही निधी मेळटा अशें पयलेच वेळा म्हाका हांगासर अनुभवलें आसा. आनी तेवूय आमचे माननीय सदस्य राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद भाई तानावडे यांच्या प्रेमळ आनी अशा सेवाभावी नेतृत्वामुळे आमकां हे आज अनुभवपाक मेळटा. जाल्यार कितलेशीक वर्सां जालीं आमी लोकसभा खासदार निधीसून कामां करताले, पण आज ह्याच वेळार पहिल्याच वेळार म्हज्या मतदारसंघात ही कामां सुरू जाल्लेली आसा. आज ही जी बस दिता आसतना खूब आनंद जाता. तशेंच अनेक गोष्टी सांगता आसतना आमकां तेंचे मार्गदर्शन करून जे सहकार्याक जो हातभार लायिल्लो आसा ते म्हणजे आमच्या मतदारसंघात कारापूर सरवण पंचायत क्षेत्रांत एक तेंच्यांनी स्मशान भुमी लागून पयसो आपलो खर्च केल्लो आसा, दिल्लो आसा. आनी आतां ह्या विकान आमी तेजें भुमिपूजन करपाचें आहा. अशा तरेचे जे सहकार्य वडल्याच्या बरा तेंच्यांनी आमकां सांगलें की नारळ हांगासर जे तीर्थक्षेत्र आसा त्या जाग्याचेर आपूण आपलो 1 कोटी रुपया खर्च करता. पण तो प्रकल्प आमकां मागीर आमी मोठो प्रकल्प घेतल्या नंतर तो आमकां फुडल्या कामाक खातीर आमी वापरतले अशें नियोजन केल्लें आसा. आज त्यांच्या या सहकार्यामुळे आमच्या मये मतदारसंघाच्या विकासा खातीर थोडंसं आनीक चालना मिळाली आसा. आम्ही नियोजन खूप करता, पण फंड खंयसून दिवप आणि फंड कसं अरेंज करप ही सुद्धा एक कला कौशल्य असता. आता PWD डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, WRD, स्पोर्ट्स आणि आमचे लोकसभा खासदार निधी सगळ्या निधी असता. पण राज्यसभा खासदार निधीसून पहिल्याच वेळा हो फंड श्री सदानंदभाई दिल्ल्याबद्दल हांव त्यांचे मनापासून आभार मानता. तसेच असे पूर्ण सहकार्य त्यांचे आमच्या या मतदारसंघाक लाभचे अशी एक विनंती करता. आज त्यांच्या या सहकार्यामुळे अनेक आमच्या पालकांक आज एक दिलासा मेळटलो आणि ही जी बस सेवा आणि एक्स्ट्रा एडेड सर्व्हिस जी मेळटा तितून करून आमच्या पालकांक एक जास्त लागतली की आमची भुरगीं व्यवस्थित रित्या गर्दी न करता सेफली वचून आमच्या भुरग्यांक परत ड्रॉपूय मेळटलो. आज ह्या